उबी रावया. Bapa semua kami ikhlas sayang, bukti nani mona, utari aikun angkat semerku, bukitya pelitana, ia kami seikhlas sayang, bulan suci istimewa kita gaya nari berkadinya tani kilya serukara ia kaya seikhlas saya bulan suci istimewa kita gaya nari berkadinya tani kilya serukara. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्तय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या दोन्ही वासपांनी पवित्र सभा आमकां दोगा स्त्रियाच्या जिवीत आमच्या मुखार दवरता आनी तांचें जिवीत आम्हा सोमेस्तांक एक प्रेरण जावन आसा आनी क्रिस्ताच्या येण्याक आमकांच तयार करूंक जेजू आमकां आशेता. आतां आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. जे कितें जिवीत हांव आनी तूं जियेलां आमकां कळीत आसा. आमचे उणें पोनू देवा मुखार आमी समर्पिया. ताची मजत आमी मागया. आनी मुखार म्हाका रचलेल्या देवाक हांव दुखयना म्हणून आमचे उणें पूण वळखून घेवन सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बगेर सदां संवकार म्हजे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदविता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. कनवळ्या बापा मरणाक सामटलेल्या मनशा कुळाक पळोवन ताची सडवण करचे खातीर तुज्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडूंक तुवें येवजिले. आमच्या मनशासाय पुताने घेतले म्हणून खालत्या काळजान आमी वळखता. तर ह्या आमच्या सोडून सांगा सोडून आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या
तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. समूएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी अन्नान समूएलाक पानो सोडयतच तिने आपणा सोवे 3 वर्सांचो एक पाडो, एक एफा पीठ, एक सामड्या पोतेभर दाका सोरो घेवन ताका शिलोंत सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो. भुरगो तो व्हडलानच आसलो. पाड्याची बली भेटोवन जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एलिशी व्हेलो आनी अन्नान म्हळें, सायबा तुज्या जिवाचो सपूत. सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसली स्त्री हांवच. ह्या भुरग्याक हांवें मागलो आनी सर्वेस्परान हांवें मागले ते म्हाका फावो केले. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. आपली जिणीभर तो सर्वेस्पराक भेटयलोलो जातलो आनी तांणी सर्वेस्पराक आराधन केले. देवाचे उतर हे. Serviscura mucha tarukat muji kali suntusta. Serviscura te suntusta muji kali muja devasve milta maka. दुश्मनांची हांव पर्वा करीना कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण संतोषता. Serviscura mucha tarukat muji kali संतुष्टा. सर्वीस पोर मोरून धाडटा आनी जिवीत दिता. गोंडांक देवयता आनी थंयतावन वयर काडटा. सर्वीस पोर दुर्बळ काय धाडटा आनी क्रिस्त काय दिता. तोच धरणीक शेवटायता आनी उकल उबारता. Serviscura mucha tarukat muji kali suntusta. Serviscura mucha tarukat muji kali suntusta. Alleluia, alleluia, alleluia. जनांगांच्या राया आनी पविसबीच्या बुन्यादी फात्रा ही आनी दुळितावन रसलेल्या मनशाक सोड. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वे
परमेश्वर तुमचे सवय आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चारण दासीचे ताणे दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणू पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत. भगेवंत ताचे नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो. संतते तावन संतते पर्यान आपल्या भावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या घरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेदारांक उसाना तावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसोनेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदांच काळ. मोरी सडून 3 म्हयने एलिझाबेथे सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर हे वखणी तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्तादय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, थोड्या दिसा पयले एका व्हडली मांयक मेळच्या खातीर फादर मुल्लस आस्पत्रेक गेल्लो. ती हुशार नासलेली. तिच्या ब्रेनांत एक रॅप्चर जाल्लें आनी तिका कठीण तकली पडापड आसली आनी सर्जरी जायची आसली. तिका मेळया, तिका बरें मागया म्हूण गेल्ल्या वेळार तिच्या तोंडांत एका रितीचो परजळ पळयोवन म्हाका एक सवाल करीचें म्हूण बगलें. हांवें त्या माय लागीं विचारलें, माय तुमची दूख कठीण आसा जाल्यार तुमच्या तोंडाचेर एका रितीचो परजळ कित्याक गाय म्हूण विचारलें. आनी अशें विचारल्या वेळार तिणें दिली जाप आयकून म्हाकाच एका रितीचे काले म्हणटात सरप्रायज जालें, अजाप जालें. कितें तिणें म्हळें, फादर तुमच्या खालसींत जेजूचें रगत सदांच बरोवन आसना. म्हणजे आमी वायन कालसीन घालता आसतना इल्लो घालता. वय गे पळयलां गे, पळयलां न्ही गे, सगळीं बोटलां आमी वतिना न्ही गे. ना, ते आमच्या ग्लासान मात्र. वय ती म्हणाली अशें, तुमच्या कालसेंत ती काल्स संपूर्ण भरूना. अरी एक पटी तुम्ही याजाक त्या कालसेंत ती जेजूक भेटोवन दिता आसतना वायन आनी ती बदलता आसतना हांव म्हजें जिवीत तातूंत घालून बरोवंक प्रयत्न करता. आनी देवान म्हाका दिल्ले एक कश्ट हांव हेरां खातीर भेटयता. आनी तितलें म्हणटना म्हाका न्ही जायकी संतोश जालो आनी म्हजें जिवीती तशेंच करूंक म्हाका प्रेरण जालें. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, आज दोगा स्त्रियेचें जिवीत आमचे मुखार दवरलां. परच्या आदवेंत काळांत आज म्हणसर इगर्ज माता आमकां जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या जल्माच्या फेस्ताक म्हाका आनी तुका तयार करता. कशें गी म्हळ्यार तापली धरण आसा न्ही गी, तापली भूंय
कशें पावसाच्या थेंब्याक अत्रे कोण आसा आनी तो पावस पडलेंत ती भुमी संतोसता, तशें म्हाका आनी तुका इगर्ज क्रिस्ताच्या येण्याक तयार करना आसा. कशें 9 म्हयने एक स्त्री आपणाच्या बाळाक जागृतकायेन सांबाळटा आनी दीस आयलो म्हणटा आसतना जल्म दिवंक तयार आसा आनी तो संतोष तिका मात कळीत आसा, तशें इगर्ज म्हाका आनी तुका तयार करता. आज मोरी भो आपुरबायेचें गीत गायता. इट इज अ रेवोल्युशनरी सॉंग, लिबरेशन सॉंग, क्रांतिकारी गीत जावन आसा, सुटकेचें गीत जावन आसा. खंयच्या सुटकेचें? मोगाच्या सुटकेचें. कळे क्रांतिकारी, मोगाचो क्रांतिकारी. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हांव चिंतून आसलो हें वचपा वयर नियाळ करता आसतना मोरी कुरपेन बरोवली जावन आसा. सारकें गी? मोरी कुरपेन बरोवली. वय मू वय गी न्ही? आं वय. कांय देवान मोरयेक एक फ्लॅशबॅक न्ही, सगळें सडोवणेची चरित्र एक पिंतूर दिलें आसता मोतयेक. खंय न्हू उत्पत्ती ग्रंथ न्हू आजून मुदर कितें घडटा आनी मुखार कितें घडटलें हाचे विशयांत मोरयेक हांव एक फ्लॅशबॅक या पिंतूर दिलें आसता. कित्याक योदोनाच्या त्या मोळ्यांत देव प्रवाद करता स्वर्पा आनी स्त्रिये मुखार. खालें म्हूण सांगता, तूं स्वर्पाची तकली तेंचतली. इट इज कॉल्ड प्रोटो इव्हँगेलियन, म्हणजे कितें जातालें ताच्या विशयान पयलेंत पळयत पुस्तकां सांगता. तूं स्वर्पाची मातें चेंचतली, तुजे विरोध आनी स्वर्पाच्या संतते विरोध दुस्मान आसतली आनी तुज्या प्रामाणीकपणान स्त्रियेच्या प्रामाणीकपणान एक जैतेवंत सोडवंदार येतलो. आतां थंय धरून आजून म्हणसर मोरयेक एक पिंतूर दिता आनी तें पिंतूर भोगली कुरपेन बरोवली ती मोरी हें सुती गायन गायता. तुमी जर तर हे मोरयेचे सुती गायन घरा वचून या तुमकां वेळ मेळटाना तुमी वाचलें तर 2 संती ह्या सगळ्या कंतारांत आटोपून आसा. कितें? एक अर्ग बलिदान आनी एक आपणाचें जिवीत हेरांक दिवचें. वन इज थँक्स गिवींग, अनदर इज शेअरिंग. आतां थँक्स गिवींग कितें? जसो पूत तशी आवय. आतां आमी या जे मोरयेचें अर्गां बलिदान आमी समजचें तर आमी गेत्सेमनी म्हळ्यांत क्रिस्तांव पाशांव वंशा पयले कितें करता? कितें करता? निमाणें जेवण जेवता. आतां त्या निमाणें जेवणांत क्रिस्त कितें करता? उंडो घेता आनी मोडटा देवाक अर्गां दिता. पळय हांगा मोरी आपणाचें जिवीत मोडूंक फुडें वयता आसतना देवाक अर्गां दिता. ताका थंय म्हळें जसो पूत तशी ताची आवय. कित्याक म्हळ्यार सोडवणेची चरित्रां एका सिच्युएशनाक सीमीत जाल्ली न्ही. इट इज पुरा एकामेकाक बांदल्ली जावन आसा, लिंक्ड टुगेदर. सो मोरी जे कितें आपणावंक येता तें पूत थंय करते आसा खंय निमाण्या जेवणार. अर्गां बलिदान अर्गां दिता. कित्याक जेजूक बौद्धिज्म मेळटाना कितें जालें? कितें जालें? तुमी सांगाचे. सकाळचो वेळ न्ही, वेळ येयल्लो. कितें जाता? सर्ग उक्ते जाता आनी कितें म्हणटा? ओ म्हजो मोगाचो पूत म्हाका मांडवाला. आतां जेजू क्रिस्ताचें मांडवाचें जिवीत खंय आपणाक भेटोवन अर्गां दिता आसतना आनी हांगा स्त्री आसा आपणाक भेटोवंक फुडें वता आनी अर्गां दिता. कशें पूत मांडवलो तशीच आवय देवाक मानवता. हें जावन आसा मोरयेचें स्तुती गायन.
आता मोरी आपणाक अर्घ दिता मात्र न्ही, आपणाक सगळ्या संसाराच्या सोडवणे खातीर भेटोवन दिता. शेअरिंग, शी शेअर्स अ लाईफ टू द होल ह्युमॅनिटी. आता हे समजचे तर खुर्साच्या मुळ्याक आमी या कितें म्हणटा पूत, स्त्रिये तुजो पूत, जुवांग तुजी आवय. आणि हे समजचे तर आमकां एकल्या मनशा थंय कृपा आसूंक जाय, पवित्र आत्मो भरपूर रितीन आसूंक जाय. हांगासलो हर एकलो ही क्रिस्त, हांगासलो हर एकलो ही एक मोरी कदळा ती कृपा, तो पवित्र आत्मो आमचे ते भरपूर आसतना मात्र सोडवणेच्या मिस्तेरांत हांव आनी तूं भितर रिकता. तर आतां आमी कितें समजता? आयच्या स्तुती गायनाक आमी या. आयच्या स्तुती गायन 4 रितीन वांटें केल्लें आसता. पयलें मोरी अर्घां दिता, उपरांत देवाची महत् कार्यां समजता, तिसरें सामाजीक न्याय विशीं ती उलयता, आनी अखेरेक देवाच्या बसोवणे विशयांत ती उल्लेख करता. आतां पयलें आमी या मोरी म्हणटा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता आनी म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोष पावता. खाली आत्मो मात्र न्ही, बगार कूड समेत मोरी एक सरकार गेल्ली. कित्याक तिची कूड आनी तिचो आत्मो दुसरो न्ही. तिचो आत्मोय तितलोच पवित्र, तिची कूडय तितलीच पवित्र. ताकाच जशें आमचें जिवीत तसो आमचो आत्मो जाता. जशें आमचें जिवीत तसो आमचो आत्मो जाता. ताकाच आमी म्हणटा, जे कितें तुवें ह्या संवसारी बांदलें तें सरकार बांदलें जाता. आनी त्या पासून तूं मोरी अर्घां दिता, त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा बरोवन म्हजो आत्मो आनी म्हजो जीव सर्वेस्पराक वाखण दिता आनी ताचे तें संतोषान भरता. द रॅशनलिस्ट, तत्वशास्त्री अशें म्हणटात, सेन्सस कॅनॉट गिव अस एक्सपिरियन्स, इट इज अ रिजन गिव्स अस एक्सपिरियन्स. आमी जायते वटी म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांव जावं तुमी जावं, वेर इन द लेवल ऑफ सेन्सस आमी विश्वांच्या सक्ते वयर चड आमी आमची मोत कसयता. आमकां कितें आमी पारकिता, आपडलें आमकां कळ्ळें मनीस आसा, आमी केलें आमकां रूच आयली मोती कळटा, आमकां दोळ्यांक दिसलें आमी सारकें म्हूण चिंता. पूण भावार्थ तसो न्ही. फेथ इज नॉट दॅट. फेथ इज एन एक्सपिरियन्स. पोरेक धाकटें चेडूं येवन विचारलें, फादर तुमी म्हाका म्हणटात हें मागणी बायहाड कर म्हणून, मागणी बायहाड केल्यार म्हाका जेजू मेळटा गी म्हळें. ताका हांवें सांगलें, ताका मागणी बायहाड केल्यार जेजू मेळना. पगार जेजूक तुवें अणभव केल्यार मात्र तुका तो जेजू मेळटा. सो एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड इज ओनली विल लीड टू जीसस क्रायस्ट. देवाक आमी अणभव केल्यार मात्र. सो फेथ इज एन एक्सपिरियन्स. आतां हें पयलें जालें. आतां आमी दुसऱ्या वांट्याक येवया. मोरी देवाची सकत, देवाची काकुळत आनी देवाची बसोवणे उल्लेख करता. आतां देवाची सकत कशी म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो, आमी अशें चिंतल्यार देव अशें चिंतता. आमी अशें चिंतल्यार देव अशें चिंतता. कित्याक देवाची सकत हांगा उल्लेख करता. ताच्या पयल्या वचपाक या. अण्णा रडटाली एलकाना कडेन सांगून, म्हाका भुरगीं नात. आनी ताची आनीक पती नासली. अण्णाक इंसितली, तुका भुरगीं नात, तूं जल्म दिवंक शकनाय. आनी अण्णा त्या पवित्र टेंपलांत रडटा आनी म्हणटा, देवा म्हाका तूं भुरगीं दी तर हांव त्या पुताक सामुएलाक भेटयता. आनी तेंसाईच्या वांजेलान ती करता. ही जावन आसा देवाची सकत. मनीस अशें चिंता तर देव अशें चिंता. तुमी आयकतात गिनात, एक्सेप्ट करतात गिनात, तुमचेच जिबी तुमी पळया. तुमी चिंतले एक जावचे आणणेक. कित्याक देवाची मांडावळ, देवाची विसवण, देवाचे प्लॅन आमी चिंतल्या बरी ना. ताकाच मोरी म्हणटा,
देवाची सकत तशी जावन आसा. आणि ताच्या उपरांत बोवापूर बायन मरी म्हणटा का कळतू किर्तनकार म्हणटात देवा तूं आमचें पातक वळखून धरलें तर ह्या संवसारांत कोण वाचता. इट इज इन द ग्रेटेस्ट मर्सी ऑफ द लॉर्ड वी आर एक्झिस्टिंग टुडे. देवाच्या उदंड काकोळतीन हांव आनी तूं आज हांगा आसाव, जियेत हांव, आमचे कुटुंब बांदते आसाव. कित्याक म्हळ्यार देव काकोळतीन ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो आमकां सोडून दिवचे खातीर. टू मेक स्ट्रॉंग इन अ वीकनेस. आमच्या उण्यापणांत आमकां भरती करच्यांत, बळादी करच्यांत, आमकां आदन वयर उखलच्यांत देव ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलो. हे संभ्रम आमी परवां संभ्रमता. देवाचो मोग काकुळतीन भरलेलो आमकां आमच्या उणेपणांतल्यान वयर उखलता. म्हाका ना तुमकां हांवें कितलें समजाता गे म्हणून. हें समजाचें तर आमी कुरपेन बराचे पवित्र आत्म्यान भरलेली मनशां जायची. आनी उपरांत मुखार येवया. मोरी उपरांत म्हणटा कितें दुबळ्यांक तो राखतलो, बुकेल्यांक बरोवन दितलो. ही स्पीक्स अबाउट मोरी सामाजीक न्याय विशीं उलयता. ताका हांवें म्हळें इट इज अ रेवोल्युशनरी सॉंग, क्रांतिकारी सॉंग. कित्याक जेजू ह्या संवसाराचे सिद्धांत उलटा करूंक आयिल्लो. He was an antidote to the society. He was a checkmate to the society. आमी आमी चेस खेळटना चेक दिता किंगाक न्ही. सो जेजू क्रिस्त आयलो ह्या संवसाराक चेकमेट जावं, ह्या एंटीडोट जावंक तो आयिल्लो. आतां म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, एकल्याचें तुमचें जिवीत जावन आसा ह्या समाजांत एक एंटीडोट जावन, एक चेकमेट जावन जिवोवचें जावन आसा. सामाजीक अन्याय जाता आसतना दोळे दांपून बसूंक रावं नाकात. बगार त्या अन्याया विरोध उबे रावंक तुमी सकाचे. कित्याक क्रिस्त आयलो त्या पासून आनी त्या पासून तो खुर्सार मेल्लो. जर तर तो क्रिस्त ह्या समाजा भशेन सगळो गेल्लो तर आज आमकां सोडवण मेळटे नातली, हांव आज हांगा उबे रावते नातलो, तुमी ह्या पांत्यार हांगा नोवेना भेटोवंक येते नातली. When there are injustice, it is the duty of every Christian to stand for it, because तुम्ही झगडते नांद, तुमच्या बदलाक तुमचो देव तुमच्या पक्षान रावन झगडते आसा. आणि हे समजून मोरी स्तुती गायन करता. कित्याक तिच्या पक्षान आसलो देव जावन आसा, मनीस न्ही. तुम्ही स्टोनिंग ऑफ जोराया मुवी पळयल्या गी. स्टोनिंग ऑफ जोराया मुवी एक पळया. एका अरब स्त्रियेक पूर्ण खाली मंड मारून फातोर मारची एक ते मुवी जावन आसा. कित्याक तेंच्या माऊलेक थंय एक माऊली आसलो, त्या माऊलेक त्या स्त्रिये वयर आशा आयली आनी ती स्त्री ओपनांतल्या वेळार तो तिचे विरोध एक प्रोपागंडा करता आनी तिका मारूंक जिशी मारूंक प्रयत्न करता. आनी सगळी तिचो पूत तिचो बापूय पुरे ताका पत्रान मारता आनी पयलो फातोर हांगा फुट्टा आनी हांगा तो रगत फुटून येता. ती भियेना, ती बोंब मारता दुखेन आनी मोरी हांगा तेंच करता. ती भियेना, ताकाच ती शी इज अ रेवोल्युशनरी वुमन. खुर्सा मुळे ती भियेना, रडना, बघा धैर्यान रावता. हे जावन आसा क्रिस्तांवचें. आमकां बेन दिसता कित्याक म्हळ्यार की हांवें कितें केल्यार म्हज्या पांयाक कोणी पातोर मारीत म्हणलें बे. जर हांव आज हांगा रावन उबें रावन कितें सांगलें तर म्हाका कोणी खालें सांगतात म्हणलें बे आसल्यार हांवें प्रसंग दिवंक जायना, रिफ्लेक्शन दिवंक जायना. कित्याक हांव मनशांक भियेता, देवाक न्ही. पूण हांगा मोरी देवाक भियेता, ताकाच धैर्यान हें कंतर गायता. अकरेचें म्हजें मोगाळ भाव भयणीनो, मोरी देवाच्या बसोवणे विशयांत सांगता. मोरेचे बसोवणी, देवान केल्ली बसोवणी आजुनूय ह्या संवसारांत आसा. कित्याक 2000 वर्सां पयले मोरयेन म्हणलें कितें, सगळी संतत म्हाका उडास काडटली.
आणि आजूनय आमी मोरयेक उडास काडटा आनी म्हणटा मोरी जावन आसा देवाची माता, तिने आमच्या खातीर सॅक्रिफायस केलो म्हूण. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, देव तुमच्या जिवितांत ताणे केली बसोवणी पूर्ण करताच. ही विल फुलफिल युअर प्लॅन्स. ताणे कितें बसयलां तो संपूर्ण करता. इट इज ओनली अ मॅटर ऑफ टायम. एक काळ, एक वेळ तो बसोवणी संपूर्ण करता. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या जल्माक आमी संभ्रमूंक आमी वेता. कुरपेच्या जिविताक आयची लितुर्जी आमकां आपयता. हेरांतय मेळनातलो ख्रिस्त आल्तारीर मेळना. आल्तारीर मेळनातलो ख्रिस्त आमच्या काळजांत मेळना. मोरयेन ख्रिस्ताक पयलें काळजांत जल्म दिल्लो, उपरांत तिने तिच्या उदरांत जल्म दिल्लो. सो आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक जल्म दिचे तर आमच्या काळजांत पयले आमी क्रिस्ताक जल्म दिचे. सो काळजांत क्रिस्त ना तर जिवितांत क्रिस्त ना, आमच्या कुटुंबांत क्रिस्त ना, समाजांत क्रिस्त ना. थोड्याच वेळान क्रिस्ता भेटोंक आमी येता आसतना, त्या क्रिस्ताचे जल्म आमी आचरण करूंक वता आसतना, त्या क्रिस्ताक काळजांत जल्म दिवया. ताचें जिवीत आमचें करया. आमेन. Aya kami kamci dayal mugal Bapa, hati puteri ayam dikeri kami kepuntukan. Wai nunduk tu kabidung kita, mukal sasu asemet pita, swikat kesumya mata, mukam citu cibesa, mukam citu cibesa. Wai nunduk tu kabidung kita, mukal sasu asemet pita, swikat kesumya mata, mukam citu cibesa, mukam citu cibesa. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदिता देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाची कणवळ्या बापा, मोर देवा आमच्या कणवळ्या बापा, तुजेर पातयेवन देणी तुका समर्पूंक तुजे वेदी भोंवती आमी एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर. अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावन दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीती सर्वेस्पोरातय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरावरत्या मोगान अवंकार मायेन ताका सांबाळलो. जो हांव ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली.
ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावन वाकण्याची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळ बरा सांगाती तुजे महिमेची कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्व तूं सरकारी संसार बदला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सरस्वराचे नावी येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूची तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पतकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसोत आनी सोमेस मनशा बसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खरात Vavartaso good purgatoria. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पुनर्वरी तुवे आमकां सोडलाय सुमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर जय ख्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्ती मनी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी चरुणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन मस्ता आनी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडे पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धोरण मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मरे देवाचे माये संगती सांजुसे ती सोपती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोना सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडोंदराची अजना मना धरून ताणे शिकेले मागणी आमी भक्तीपुनी मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक शिकाव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळये पुरोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवाय आसूं. एकामेका शांती दिया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिरी संसाचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी निजायकी सुभागी सोम्या तुमी तुमचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उदराची म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सदांच तूं जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया जेजू येतू काळजांत म्हज्या जेजू राव तूं अज्ञान
सदांच तू जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया जेजू येतू काळजान म्हज्या जेजू रावतू अज्ञान म्हज्या जेजू सदांच तू जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया प्रार्थोया. प्रतिवन बापा आम्ही घेतला त्या पवित्र जेवणावर बी आमकां घटाय मेळू आमचो सोडून येतलो तेन्ना बऱ्यो करण्यो घेवन ताका मेळूंक वचूं आनी सर्गींच्या सुखाचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. दयेकन बसात. नातालांच्या फेस्ताची मिसाची वेळावळ डिसेंबराची 24 सांजेर 7 वरार हांगासर आमी क्रिसमसाची गितां कॅरल्स गावन प्रारंभ करतले आनी सांजेर 7:30 वरार क्रिसमसाचे नातालांचे दाबाजीक फेस्ताचे मीस. डिसेंबराची 25 तारीख हांगासर सकाळी 7:30 वरार मीस आसतले. दुसरी मिसां आसची नात. डिसेंबराची 25 तारीख आयतार पूण एकच मीस आमी दवरला 7:30 वरार सकाळी. सांजेर मिसां आसची नात. बाळक जेजूचें फेस्त सर भक्तीक आनी सांगाता कुडसून करचें हें विजृंभण रितीर आचरण करचें बाळक जेजूचें फेस्त. बाळक जेजूतोन मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवचें हें फेस्त. ह्या वर्सा बाळक जेजूचे फेस्ताची तयाराय आमी आतांच प्रारंभ केल्या. आमच्या वाठारांत तुमकां पळोवंक मेळटलें. जानेवारीच्या 4 तारखेर सांजेर 4:30 वरार हो जास्त पुरुशां आमी प्रारंभ करतले आनी जानेवारीच्या 5 तारखे तावन जेजू बाळकाच्या फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसांची नोवेना आमी प्रारंभ करतले. जानेवारीच्या 14 आनी 15 सोनवार आनी आयतार हे 2 दीस फेस्ताचे दीस जावन आसतले. ह्या फेस्ताक तयारी जावन तुमची कितेंय वंतिकी आसा तर कसलोय आर्थीक सहाय आसा तर तुमी आमच्या ऑफिसाक मेळचें आनी तुमचो सहाय दिवचो. हें फेस्त केवल आमच्या याजकांच्या मात्रे बगार सरभक्तीकांचे त्या देखून तुमकां सर्वतावन आमी तुमचो सांगात आनी तुमचे सहकार शेतां. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां. सर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा आशीर्वाद तुमचेर वतो. वसुनेया ख्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. दिंबी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भग्या संगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा आसूं. जेजू मनशाचो येल जावन जियेलो सतराच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुण करते वीट वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाश केलो जेजू क्रिस्त म्हणा वाडलो. आतांच्या बाळपणांत मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू पडो म्हणटा कितलो चड म्हाका मान करता तितले चड म्हाका आशिर्वाद. आमची सत्य सवा जेजू बाळकाच्या पांय तळा आमी समर्पिया. आतां आमी जोडया दोळे आमी धांपया.
जे कितें इरादे घेवन आमी हांगा आयल्या ते सर इरादे आमी जेजू बाळकाच्या पांया तळा समर्पिया. सांगाता आमी मागया. हे बघेवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाच्या बद्दल केली आसा. आमचो बेसाव दुखोल्लो आसता तुका पातेन उलो मारलेल्यान सगळ्यांक दयनाय आमचे बेसावरी कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकांनी आनी आमी आमची केल्या आमशितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे बंदी नाका पूण वायटांतल्यान आमकां. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं येयलो. नामान मरे कृपेन बरयल्ले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. बेगीन बरी देवाची नमपी आंगा दिवनात का आतांच्या मनाच आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं येयलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं येयलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं येयलो. महिमा बाबाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांवकार आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांवकार आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांवकार आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे ह्या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसावकाराची एका पुनीस कालच्या मुखार पडोवंक तुजी देवी करणे मोळपाळी आमची मागणी स्वीकारली आनी त्या काळ आमची कृपा आमकां दिली. काळ आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वंदना सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजूनु आमच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकाराक अर्गां देवया. सांगात आमी मागया. ये बहुदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सतपडटा. तुवें आमकां दय केल्या उपकाराक आमचे अर्गां पेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळत्यांनी वर्णी केल्या. तुजो आनसाय आमचो देव रस्तार आनी सांबाळना. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुझ्या बच्चा इमाचे मरी फार तुझी भक्त सगळ्यांनी सर दी. सर लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दी. आनी तुजी कळना ते दैवीक मदत सोडून दी. सरस्वती आनी महिमा तुका बाळका जेजू. आमेन. तकली बगवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरू. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. प्रगाच्या जेजू बाळका मान करता. Lagi ani pois tão sangue sangya. Mai mami tu jiwanita. Tuji beri yung kadar mata. Jesu barkam kara. Vignan walang tetu sambal. Maya mo kancing di gurpice besam. Di hamka gurpice besam. Jesu barkam kara. Vignan walang tetu sambal. Maya mo kancing di gurpice besam. Di hamka
तुर्पेचे बेसांव मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिवं